ब्रेस्तारा मुरगांव नगरपालिकेन कोटक महिंद्रा बँकेच्या सहकार्यान ऑनलायन टॅक्स घेवपाक सुरवात केल्या। आजच्या व्यस्त शेड्यूलात लोकांक ह्या ऑनलायन सेवेचो बरो फायदो जातलो अशें वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी सांगला। ह्या वेळार आमदार कार्लोस आल्मेदा, मुरगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष दीपक नायक आनी हेर मानेस्त हजर आसले। आरडीएक्स खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। कोटक महिंद्रान एक टायप केला म्युनिसिपल काउन्सिलाकडे फॉर दिस ऑनलाइन पेमेंट सर्विस। ह्यात ऑनलाइन सर्विस पेमेंट ते खूप फायदो जालो, लोकांक फायदो जातले। आनी फायदो कसो जातलो, आयज काल लोकांक टायम ना, लोक कामां वयता, पेमेंट मंडे टू फ्रायडे आसता, सॅटर्डे संडे बंद आसता। सो ही एक फॅसिलिटी लोकांक हेल्प जातली। आनी आयज समज कोण आउट ऑफ गोवा बी आहा, कोण समज भायर देखून जाल्यार ऑनलायन हे पेमेंट भरपूर जाता। ऑनलायन टॅक्स कलेक्शन जे केल्लें खरोखरच बरी सिस्टम केल्लेली आसा आनी इतली सरळ आनी सोपी सिस्टम आसा, म्हाका दिसता आनी खंयची आसत काय दिसना। तुमी समज खंयसर हॉटेल बी बुकींग करतले तुमकां चड त्रास पडटा, पूण हें एकदम सोंपें आहा। हितून फक्त तुमकां आमचे म्युनिसिपालिटी वेबसायटीन वयचें पडटलें www.mmc.vasco.com आनी थंयसर तुमकां एक लोगो येतलो पेयू आनी तेजेर क्लिक केल्यार तुमी तुमी डिटेल्स समज घातले, म्हणजे हाऊस नंबर घातलो आनी पॅन कार्ड नंबर घातलो, पेमेंट घेवन जाता। विदीन मिनीट, एका मिनटान आमचें ट्रान्जॅक्शन जाता आनी खरोखर ही बरी आनी सोपी सरळ उपाय आसा। आमचे जे लास्ट मोमेंट रश जाता ती जावची ना मार्चान, आनी आमी थोडो एक स्वास घेवं शकतली, कित्याक लास्ट मोमेंट रश जाता आनी लोकांक मागीर पेनाल्टी पडटा आनी परत धाडची पडटा, किंवा आमच्या स्टाफाक दीस रात काम करचें पडटा, सॅटर्डे संडे येवन करचें पडटा, तें कमी जातलें। आमचो स्टाफ दुसरे कडेन डायवर्ट करपाक मेळटलो आनी ट्रान्सपरन्सी उरतली, कित्याक हांगा थोडे एजंट्स येतात, दितात, पेमेंट केलें ना केलें, रिसीट गेली ना म्हणटात, तशें आसता। खूब जाणां आमचे कडेन येता की आमी पयशे धाडिल्ले, पे केल्ले ना, सो लोकांक हांगा येवपाची गरज पडना। आनी दुसरें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणजे बँके कडेन ट्रान्जॅक्शन जे जातलें तें फ्री ऑफ कॉस्ट जातलें। मडगांव सुद्दां ₹3.75 कितें तरी लोकां कडेन कलेक्शन जाता, पूण हांगा तें जावचें ना, एकदम फ्री आसा आनी लोकांनी हाजो खूब फायदो घेवचो आनी आमचे पेमेंट इफेक्ट करचें अशें म्हाका दिसता।